आजच्या दिसात 3 वर्सां आदी हे जे 8 गद्दार आहा थ्रेटर्स आसात ताणे लोकांचो घात करून BJPक डिफेक्ट जाल्ले आसा आनी आज हे तिसरे वर्स आमी मुद्दाम जावन मनयतात कित्याक तांकां एक वय तरी तेंचो गिल्ट हे लोकां मुखार येवपा सारकें आनीक 27 जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना हांकां घर बसोवपा सारकें आमी सगळ्या गोंयकारांक एकठांय जावन करपाक आमी हो 3rd एनिवर्सरी मनयता ह्या गद्दारांचो गोंयचे आख्खे हाजेर जो ट्रेचरी करून ते गेल्ले आहा ताजेर निशेध करपाक एक तरेचो निशेध करपाक आमी आज आमच्या बरोबर आसा आमचो साऊथ गोवा MP कॅप्टन बिर्यादो फेर्नांडीस आनी आमचे सगळे काँग्रेसाचे लिडर्स वायस प्रेसिडेंट बाय मनीषा उदगांवकर साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावेर डी सिल्वा आनी हे सगळे आमचे ऑनबिल वायस प्रेसिडेंट आनी एक मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे बी मेंबर्स आसा सो आमी आतां पयले सुवातेर ह्या 8 गद्दारांचे पयले सद्या कोणाक काळे लावन एक निशेध आमी आमचो प्रकट करपाक सोदता गव्हर्नन्स बेस्ड ऑन दीस कॉल म्हणजे म्हज्या गांवांत हांव वेलसांवचो म्हज्या गांवांत लोक कोरोनरी डिजीजान कितले भायर पडल्या 5 वर्सां जालीं आमचे हे चळवळ चलता थिंगा लोकांची भाटां बेसां कब्जा करून ती डबल ट्रॅकिंग करून करता म्हळ्यार फॅसिलिटी कितें केले हे असले मनीस आज एन्जॉय करता आनी आमचो बेसलो आमचो ऑर्डिनरी लोक गोंयकार आज मरोन गेल्या कॅप्टन जाणा कितें आमी 5 वर्सां जालीं आमचे जायती ऑर्गनायजेशन आहली NGO जाल्ले एकठांय जावन आमी निशेध मारलो आनी आमी ही चळवळ आतां हेचे मुखार वतले आनी आमी गव्हर्मेंटाक दाखयतले वॉट इज ट्रू गोवा एंड वॉट इज ट्रू गोवन आमचे गोंयकारपण कितको आमी सांबाळटले ते आयज ब्लॅक डे इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा आमचे सगळे वरिष्ठ लिडर उलयल्ले आसा हे पळय जे BJPन ह्या 8 जाणांक 8 गद्दारांक विकते घेतले एनालायज करीत जाल्यार आमकां खुबशे हातून दिसपाक पडटा की जी आतां सध्या देशभर आमचो लिडर श्री राहुल गांधी वोट चोरीचे कॅम्पेन पळय चलयता तातूंत हांगा आमी दिसती पडटा डिफरंट टायप ऑफ वोट चोरी ज्या लोकांनी वोट मारलेले BJP भायर उडोवपाक तो वोट चोरी जाला पयशे दिवन हे गद्दारांक विकते घेतले दुसरें जे बाब ऑर्विलान सांगला की कोणशाक लागून खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा ही लढाई चालू आसा आमचेर केसी केल्ल्यो आसा आतां 20 तारखेर परती आसा कोर्टान केस मडगांव आमी ही लढाई फुडें व्हरतले ते 8 गद्दारांक घेयात नाल्यार 10 गद्दारांक घेयात हे आमकां पडलेलें ना कित्याक आमची ही लढाई गोंया सेव्ह करपाक तातूंत आमचे खुबशे दुस्मान आसा मेन दुस्मान BJP कित्याक हे अडानीच्या जिंदालाचे गुलाम जाल्ले आसा तांचे कडेन पयशे घेवन हो कोळसो हाडून गोंय डिस्ट्रॉय करता आनी तातूंत हे 8 जाण शामील जाल्ले आसा आनी सांगुल्ले हातूंचो जो आमचो बापूय आसा व्हडलो गद्दार मडगांवचो तो आमच्या बरोबर शानदार आशिल्लो 1 नोव्हेंबर 31 ऑक्टोबर 1 नोव्हेंबर इंटरव्हिनिंग नायट शानदार आशिल्लो आपूण कोळसो अलाव करचो ना डबल ट्रॅकिंग अलाव करचो ना वत्ता मनीस आमकां सगळ्यांक घेवन सुपूत घेवपाक गेल्लो महालक्ष्मी देवळान बाबमोली खुर्सा लागीं आनी दर्गाचेर बेती हांव मडगांवच्या लोकांक सांगता जो लिडर म्हणटा आपण जो देवाचो सुपूत घेता आनी देवाचोच घात घेता तो लोकांचो कितें प्रॉमिस दवरतलो तो विश्वास करून लोकांनी मोट मारलेलो तो गद्दार फोटींग आनी फुडल्या फावट लोकांनी चिंतपाक जाय वोटरांनी की जो मनीस देवाचो घात घेता आमचो घात घेता ह्या मनशाक परते वोट मारप काय
आयज गोंयभर PWD डिपार्टमेंट म्हणजे चोरांचो डिपार्टमेंट आनी जेन्ना हाका PWD मिनिस्टरशीप दिली BJPन पत्तो स्टॅम्प मारलो एंडोर्स केलो हय आमी चोराक मिनिस्टरशीप दिता सेल्फ एंडोर्समेंट आमचे पार्टीच्या लिडरांनी आमचो पार्टी प्रेसिडेंट एज वेल एज पयलींचो प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर आनी आतांचो बाब अमित पाटकरान केसी फायल केल्ले आसा डिस्क्वॉलिफिकेशनाच्यो ते कश्यो डिले जाता दाखयता की हो BJP सरकार कशे सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांचो कॅप्चर करून वेदर ED वेदर CBI ज्युडिशरीकूय इन्फ्लुएन्स करपाक ट्राय करता कशे कशे रिजन्स घालून डिले जाता पळय खंय ना खंय डेमोक्रेसी हॅज टू ट्रायम्फ आनी आमी आमच्या भुरग्यांक सांगपाक जाय जेन्ना आमी आयज वो डिफेक्शनाचो दीस गद्दारांचो दीस जेन्ना आमी परतो परतो याद करता कित्याक याद करता कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक एक शिकवणी दिवपाक जाय की हे डेमोक्रेसीन जे आमचे वडील ब्रिटिशरांचेर झूज मांडले पुर्तुगेजांचेर झूज मांडले बट असले गद्दार तेन्ना आशिल्ले गद्दार आतां आसा डेमोक्रेसीचेर वार केल्लो म्हणटा ते हांणी आयज डेमोक्रेसीचेर अटॅक केल्लो हांणी डेमोक्रेसीचो घात घेतला हांणी हे आमी विसरूंक जायना नेक्स्ट इलेक्शन येतलें आमी सगळ्यांक सांगपाक जाय आमकां तर गद्दारी नाका जाल्यार असल्यांक आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय गोंयभर परते येतले टिकेटी घेवपाक काँग्रेसाच्योच न्ही बाकीच्याय पार्टयांच्यो टिकेट घेवपाक आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय एज लॉंग एज असले गद्दार आमी भायर उडयना आमचे बॅक स्टेबिंग जायत आसतले सो हांव सगळ्या हांगा आमचे काँग्रेसाचे मेंबर आनी बरे मागते पासून पयसान आयल्या आमची बाय मनीच्या पयसान आयल्या अशे सगळे आयल्यात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या पत्रकार भावांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचो जो प्रोटेस्ट आसा तुमी कवर केलो म्हण आनी हांव गोंयच्या लोकांक एश्युरन्स दिता काँग्रेसाच्या पार्टयेच्या नांवान ही लढाई एगेन्स्ट द बिट्रेयर्स आनी गद्दार चालूच आसतली सगळ्यांक आनी एक फावट देव बरें करूं पळयले आसतले हो बापूय आनी ही तागेली भुरगीं हे पोरांक घेवन तो बापूय गेलो हो दिगंबर कामत BJPन आसतना सेम आपलो घुसमट जाता म्हूण काँग्रेसीन आयिल्लो पर्रीकाराची एक प्रुडंटाचेर इंटरव्यू पळयले आसतली तुमी पर्रीकारान स्वता सांगिल्लें की आपल्याक दिगंबर कामत गेलो ते चड लागले हे दिगंबर कामतीक आपण कितें दिलें ना पूण हो बापूय आसा पळय हो आपल्या स्वार्थाक लागून पर्रीकार आसतना आपूण CM जावपाक शकना म्हणून BJPच्यान सगळे खावन पोट मोठे करून काँग्रेसीन आयलो काँग्रेसी पार्टीन हाका 5 वर्स CM केलो 5 वर्सां आता पळय तो PWD घेतला म्हणून नाचता पळय तुका काँग्रेस पार्टीन 5 वर्स CM केलो तुका इतलो साथ दिलो आणि आता तू वता आणि आता सांगता आपल्याक लिगली काँग्रेसीन सपोर्ट करूना म्हणून आणि कितें दिवपाचो तुका गव्हर्नर करपाचो आशिल्लो 5 वर्स CM करून तू इतलो बेमान जालो पार्टीचे खाल्ल्या पानार हळशीक कन्ना म्हणटा पूण तुवें ते रीत दाखोवन दिली बाबा करतात म्हणून हाणे आणि हे पळय आसात तो केदार नायक राजेश फळदेसाय भीक मागपाक आयिल्ले भिकारी तुमी काँग्रेस पार्टी कडेन टिकेट भीक मागपाक आयली आणि ही काँग्रेस म्हणून आज तुम्ही आमदार जावपाक पावले हो संकल्प आमोणकर दूध पिला काँग्रेसीचे कपडे घाले तुवें काँग्रेसीचे फोटोक वता आसतना दुखून हे कोळशाचे निमित्त करून तो आमदार जालो आणि आज दलाल जाला तू कोळशाचो हांव गोंयकारांक सांगता हो दिगंबर कामत आसा पळय हो खंयच्याच पार्टेचो न्ही हाका सुलक्षणा सावंत प्रमोद सावंताच्या बायलेन दिगंबर घोटाळेबाज नाव दवरिल्लें आणि आज तू ताज्या बरोबर बसता आणि खुश जाता लज असो तुका हांव सांगता तुमी एक पळयलां आसतलें भुरगीं खातगेर खाली काय ना जिरवणेक थापण मारतात आणि ढेकर आयलो काय ना मागीर ताका सकल घालता हो दिगंबर कामत पोट भरता ढेकर करपाक दुसऱ्या पार्टीन वता हो दिगंबर कामत आणि हांकां घेवन गेला हांव गोंयकारांक एक सांगता
तुम्ही सदांच म्हणटा काँग्रेस पार्टेन आमी कित्याक विश्वास दवरपाचो. काँग्रेस पार्टी आसा ती तुम्ही फाल्यां हाका वतात, डिफेक्शन जातात. हांव तुमकां एकूच सांगता, डिफेक्शन पार्टी कळना. हांचे सारखे चोर फटींग असता पळय हे स्वताची. आज तुम्ही पळयला आसतले काँग्रेस पार्टी कडेन युरी आलेमांव, एल्टन आणि आमचो कार्लूस कशे रावले. हांकां ऑफरी येवना दिसतात. वालोर तांकां 3 जाण आसा. ओपोजिशनान रावले म्हणून काय न्ही, लोकांचो विश्वासघात करपाक जायना. आणि हांव गोंयकारांक सांगता, तुमकां जर डिफेक्शन बंद करपाचें आसा हांकां घरा धाडात. ऑटोमॅटिक गोंयांत डिफेक्शन म्हणटा तें बंद जातलें. जो पळय पार्टी सोडून वता घरा धाडात. पार्टेक ब्लेम करनाकात खंयच्याच, कित्याक हे फाल्यां काँग्रेस येतले, हे नाकात्रे परत दारात पत्ते घेवन बसतले. हांकां घरान धाडात. आणि एक गोंयकारांक सांगता, तुम्ही देख घालून दिया. डिफेक्शन जाले चला घरा कडेन, परत म्हणटा ते निवडून येवपाचें ना. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, जे पळय हे दिगंबर घोटाळेबाजाचे काँग्रेस आशिल्ले, जे 12 पळय बीजेपीन सांगिल्ले काँग्रेस म्हणटा ती चोर फटींग, हे चोर सगळे आतां दिगंबराच्या कॅबिनेटान आसा. तेन्ना क्लीन काँग्रेस पार्टी आसा, जाचो MP कॅप्टन विरियाटो आसा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आसा, आणि आमचे आमदार जे प्रामाणिकपणान लोकांची कामं करता हांचो साथ दियात. आणि परत 27 ह्या चोरांक घरा धाडात आणि परत काँग्रेसीक परत पावा विधानसभेत. हेच आमचे मागणे आसा तुमचे कडेन. आज हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे आमचे काँग्रेसाचे कार्यकर्ता हांगा हाजीर जाल्या. ते निशेध करून पडले, ते ऑलरेडी पडले. आज निशेध ते 8 डिफेक्टर्स जे आमचे मनीषा बाईन सांगला की कशे तरेन तांकां काँग्रेसीन दूध दिल्लें. आनी हांव तेंय सांगूंक सोदता, आमचे सावथाक 3 डिफेक्टर आसा. आनी हांव आय विल एश्युअर, आनी काँग्रेस इन सावथ गोवा हे 3 जाण सावथाचे आहा ते ऑलरेडी पडल्या. ते याकोन वी वील मेक शुअर these 3 will never get elected again. तशेंच 5 ते नॉर्थाचे आहा थंय आमी प्रयत्न करतले दॅट पीपल नो वॉट इज हॅपनिंग नाव. आज पळयात कितें डिसिजनां घेता सरकार. जे आमी आतां हेजे कोलाचेर जावं कित्यार हे जे 8 गद्दार गेल्ले ते जे काँग्रेसा आमी लोकांची कामां करूंक म्हण गेल्ले, आज लोकांचे कामां करूंक वचना, ते आज स्वताची कामां करूंक लागले आज. आनी हांव सोजमता आमचे सावयनूय सांगला की सगळ्या लोकांक आमी अपील करता ते पावटी 27 हांकां सगळ्यांक घरा धाडपाचें. आनी हांव सोजमता हे 100% दे वील बी गोईंग बॅक टू अँड विल नॉट गेट इलेक्टेड अगेन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.